Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सोदोमाच्या राजकारभार्यानो, सर्वेस्पराचे उतर आयकून घेयात. गोमोराच्या लोका, सर्वेस्पराच्या उतराक कान दी. तुमचे इतले योद्न म्हाका कित्याक उपकारतीत? अशें उलोयता तो सर्वेस्पर. मेंढऱ्यांच्या होमांची आनी गोरवांचे चोरबेची म्हाका वाज जायली. पाडकोळ्यांचे आनी बोकड्यांचे रगत म्हाका मानवना. तुमी मुजे मुखार येतात तेन्ना म्हज्या आंगणांत तुमकां कोणें पांय दवर म्हूण सांगलां? मोल नासलोलीं दानां आनीक मुजेशीं हाडूं नाकात. तांचो दुंवर म्हाका बेमान करता. आमास, सोनवार, पोरजेच्यो सोभा, तुमच्यो परबो आनी दोबाजीक उत्सव म्हज्यान सोसूंक जायनात. तुमच्या आमासांक आनी जात्रांक हांव काळजान थावन विटयतां. ती म्हजेर एक भार कसो पडल्यात. हो भार आनीक म्हज्यान व्हरूंक जायना. तुमचे हात तुमी उबारतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांपतां. तुमी जायती मागणी करशात, पूण हांव ती आयकोपाक ना. तुमचे हात रोगतान भरल्यात. धुवात आनी नितोळ जायात. म्हज्या दोळ्या मुखार वायट करतल्यात तें सोडून दियात. आनीक वायट करिनाकात. बरें करूंक शिकात. नीत राखात. कोश्टवतल्यांक आदार दियात. अनाथां थंय नितिवंत जायात. विधवांचे होक सांबाळूंक वावरात. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब प्रमाणीक मनशाक सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. जबाब प्रमाणीक मनशाक सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें फटोवता? आनी परत परत म्हजो करार तुज्या वंटांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समूर्तीची करताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब प्रमाणीक मनशाक सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो. असलीं तुजीं कर्तुत्वां आनी हांव वगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करून सोडताय. तुजेर फिर्याद मांडटा. तुजे गुन्यांव तुजे मुखार घालता. जो कोण दिनवासनेचो योद्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब प्रमाणीक मनशाक सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो.
उद्गार. नीती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच भागी. स्वर्गींचे राज खरेंच तांचे. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, हांव प्रितुमेचेर सवत्साय हाडूंक आयलां म्हूण समजू नाकात. हांव सवत्साय न्हय पूण तोरवार हाडूंक आयलां. कित्याक पुताक ताच्या बापायचेर आड, धुवेक तिचे आवयचेर आड, सुनेक तिचे सासूचेर आड दोशी करूंक हांव आयलां. मनशाचो दुस्मान ताचोच घरचो लोक. मोजेवून आपल्या बापायचो ओ आवयचो मोग ओदी करता तो म्हाका लायक न्हय. मोजेवून आपल्या पुताचो ओ धुवेचो ओदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव होगडायतलो, आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळतलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मजुरी घेतलो, आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण थोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पियोंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. आनी आपल्या 12 शिसांक उपदेश दिवन संपयल्या उपरांत जेजू तांच्या हेरां नोकरांनी शिकोवण दिवंक आनी प्रवचन करूंक थंय थावन फुडें गेलो. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येनांत ती म्हाका पुरती न्हय. माथ्यू 10 वळ 30 आनी 8. नियाळाक आधार. त्या काळार खुरीस एक लोजेचें आनी भिरांतीचें हात्यार आसलें. जेजूच्या मरणा उपरांत तोच खुरीस कोश्टाचें आनी भरवासो दितोलें हात्यार जालें. त्या पासत जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचो खुरीस घेयात आनी म्हजे फाटल्यान येयात. जेजू फाटल्यान वचप म्हणजे ल्हान जावप, देवाच्या उतराक मान दिवप, देवाची खुशी करप आनी पावलांनी चलप. एक कातोलीक नर्स हॉस्पिटलांत काम करताली. एका दिसा सांजेच्या वेळार कामाचें सुट्टाना एका म्हाताऱ्या मनशाक हाडलो
ताका घाय पडलोले आनी घाण मारताली. सगळीं पळयतांच कामाची सुटून धांवली. ही नर्सूय वचोंक तयार आसली, पूण तिका तिच्या अंतोसपणान आडावन दवरली आनी त्या मनशाचो परामोस केलो. तेन्ना रातची कामाक आयलोले नर्सीन विचारलें, तूं कित्याक करताय? कोण तुजो हो वावर पळोवचो ना? तिणें असो जबाब दिलो, म्हजो जेजू पळयतलो. खरेंच ओगेपणान केल्लो वावर देव पळयता. आमी सुभागी जाता. देवाचो आशिर्वाद आमचेर आसता. होच तो तुजो खुरीस. जेजू आपल्या फाटल्यान उबारून यो म्हणटा. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. देव बरें करूं.